पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर स्टुडियो भितर अशी व्यक्ती आसा जे जनरली हिडोनाचो विशय जायनात, पण ह्या फाटल्या रिसेंट काळा भितर ते जाल्यात. पूण तांचे बरोबर उलोवपाची जेन्ना संद मेळटा ती हांव सोडना. अशे गोंयांतले नामनेचे विचारवंत, लेखक, पत्रकार, वकील, गीतकार उदयबाब भेंब्रे. उदयबाब, स्वागत. सामके कडक विशयांचेर, गरम गरम विशयांचेर याच आमी. बट सुरवात तुमची ह्या नवीन पुस्तका वयल्यान करता, कारण बरे विशया वयल्यान सुरवात करया आनी मागीर कॉन्ट्रोवर्शियल विशया मारया. यादींचो कुरपणो हे पुस्तक हांवें पुस्तक फूल वाचलें. सगळ्यो गजाली बऱ्या भशेन डॉक्युमेंट जावन उरल्यात. आतां तुमी खंयच्यान सुरवात केली आनी खंय येवन थांबले ताजेरूय आमी उलोवया. बट हे डॉक्युमेंटेशन होच उद्देश आशिल्लो ह्या पुस्तका फाटलो? हे एकदां फुडल्या पिळगे खातीर डॉक्युमेंट जावन उरचें म्हणून ह्यो बारीकसाणी? ना प्रमोद बाब, ह्या पुस्तकाचो जल्म 2 वेगळे वेगळे कारणांक लागून जालो. एक कारण 15 वर्सां पयलींचें, जेन्ना माधवीबाई सरदेसाय जागाचें संपादन करताले. ताणें सांगलें की तुज्यो यादी बरय, कित्याक आमी रवींद्र बाबागेर बी मेळटाले, बसक घेताले तेन्ना ते ल्हान भुरगे तेन्नाच्यान पळयत आयिल्ले. म्हणटकच हांवें म्हळें बाय गो, म्हाका म्हजी स्मृती तितली बरी स्ट्रॉंग न्ही, विसरता आनी खुबश्यो यादी विसरूनय गेलां. कसो बरयतलो? ना म्हाका जितल्यो यादी तुका जातात तितल्यो बरय. म्हण हांवें बरोवंक घेतल्यो आनी 7 बरयल्यो. ते 7य लेख ताणें जागांत छापून जोडायले. ही खबर 2009 वर्साची. आनी हांव थांबलो. मागीर माधवीबाई गेले. हालीं असो अनुभव आयलो की शिक्षक, विद्यार्थी, अभ्यासक, PhDचे संशोधक हे येवन कितें कितें फाटल्यो गजाली विचारतात, ज्यो तांकां बरयल्ल्यो दुसरे कडेन मेळनात. म्हणटकच त्यो सांगच्यो पडल्यो. आनी त्यो सांगता सांगता म्हज्यो यादी जाग्यो जाल्यो. म्हणटकच त्यो यादी जाग्यो जातकच मागीर एक विचार असो आयलो की अरे, हांव आसा म्हणसर हे म्हाका विचारतले आनी हांव सांगतलों, मागीर म्हजे फाटल्यान कशें? म्हणटकच त्यो बरोवन दवरप बऱ्यो. ह्या विचारांतल्यान मागीर हांवें आनीक थोड्यो यादी बरयल्यो आनी तातूंतल्यान हें पुस्तक जल्माक आयलें. कारण फाटली 2-3 पुस्तकां भितर तुमी फिक्शनाची वाटेन वळिल्ले. आता फिक्शनांतल्यान तुमी सरळ नॉन फिक्शनाक आयले आनी नॉन फिक्शना भितर सुद्दां तुमी यादींचेर आयले. म्हळ्यार हाका आमी आत्मचरित्र म्हणपाक शकना, पूण ह्यो यादी ह्या नॉन फिक्शना फाटल्यान येवपाचें काम, कारण तुमी म्हणटात तें. खुबश्यो यादी हातूंत भितर आयल्यात. तुमी सुरवात करतात ओपिनियन पोला वयल्यान आनी तुमी भाशा आंदोलन, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाच्या आंदोलनाचेर येवन थांबतात. आनी ताजो हे जो आसा, टायटल जो आसा तोय तुमी विश्वासघात म्हण दिला. सो सुरवात ओपिनियन पोला वयल्यान आनीक एंड विश्वासघाताचेर. हें मातशें विचित्र जालें ना? हय हय हय, विचित्र म्हणजे तें घडत आयलां तशें तशें घडलां. तशें बरोवप जालां. आनीक एक नोट तुवें घडये केला आसतलें की ह्या यादींनी ओपिनियन पोलाचो इतिहास ना. तो कोणूय सोदूंक ह्या पुस्तकांत गेलो जाल्यार मेळचो ना. ताजें कारण हांवें म्हाका कांय मर्यादा घाल्यो. आनी त्यो मर्यादा अश्यो की हांव कोण म्हणून बरयतां. हांव आय विटनस म्हणून बरयतां, काय पुस्तकां वाचून अभ्यास करून बरयतां, काय पार्टिसिपंट म्हणून बरयतां. दुसरे तरेन सांगतलो जाल्यार खिणभर एक स्टेडियम दोळे मुखार हाड आनी त्या स्टेडियमाचेर एक मॅच चल्ल्या. तूं कमेंटेटर बॉक्सांत आसा, कमेंट्री सांगता, तूं आय विटनस. हजारांनी लोक जे स्टँडार बसल्यात ते आय विटनस.
आनी मैदानाचेर कांय लोक खेळटात ते खेळगड्यां मदलो एक, ही म्हजी भुमिका. हाजे भायर दुसरी याद ना. जी केवळ हांवें पेडणें घडली म्हणून आयकल्ली ती याद हांवें बरोवंक ना. ज्या जाग्यार हांव पार्टिसिपंट प्रत्यक्ष आशिल्ले पार्टिसिपंट आसा तीच याद बरयल्या. आनीक विश्वासघाता कडेन थांबपाचें कारण ताजे उपरांत चळवळ किंवा आंदोलन हातूंत व्हडलोसो हांव ना. आनी जाली ना गोंयांत, जाली ना, ताजे उपरांत जाली ना. घडये म्हजे पिरायेक लागूनय हांव तितलो सक्रीय उरलो ना. ताका लागून तुम्ही एक वेळ पिरायेक लागून सक्रीय उरला म्हणटात, पण तशें प्रोलॉंग आंदोलन ताजे उपरांत घडलेंय ना गोंयांत. जालेंच ना. तें खरें. एक म्हाका ताजे उपरांत जो सगळ्यांत मोठो वाद जालो तो तुमच्या मोगोवेल्या स्टेटमेंटाचेर, आनी जाचेर खुबश्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. अँड आय वॉन्ट यू टू स्पीक ऑन दॅट ओन्ली बिकॉज प्रतिक्रिया येतकीर तुमी परत उलयले नात. तुमचेर सगळ्यांत व्हडली जी टिका जाली ती म्हळ्यार तुमी एकाच प्रिझमांतल्यान भाऊसाहेब बांदोडकार आनी मोगोंक पळयतात आनी ते एकाच प्रिझमा भितर तुमी तांकां बंदिस्त केल्यात आनी तुमी व्यू पॉयंट मांडटा म्हणून. हाका तुमी कशी जाप दितात? तर एक लक्षांत घेवंक जाय की कोणूय बरयत आसतना एक विशय घेता. त्या व्हिडिओचें जें टायटल पळय आसा तें म्हत्वाचें. MG पार्टी कॉज्ड इरिपेरेबल लॉस टू गोवा. हे टायटल म्हणजे MG पार्टीच्या कारकिर्दीचो हो एसेसमेंट न्हय. हे टायटलांतूच एक आरोप आसा, एक दोश आसा आनी आरोप आसा. तो त्या व्हिडिओन सांगला. एसेसमेंट जर आशिल्लो तर बरेंय सांगूंक जाय, वायटय सांगूंक जाय. आतां तशें आशिल्ल्यान फक्त तांच्यो ज्यो चुको आसात त्यो हांवें फोकस केल्यात आनी त्या चुकांक लागून जें लुकसाण गोंयचें जालां तितलें सांगलां. म्हणजे जो विशय हांवें घेतलो त्या विशयाचे फास्के भितर हांव रावलां. तुमची विशयाची फास्की आशिल्ली एक म्हळ्यार ओपिनियन पोलाचेर मोगोची भुमिका आनी कोंकणी विशीं मोगोची भुमिका, आनी तिसरी मागीर ती सेफगार्ड कांय मागून घेतले ना. हे 3 पॉयंट, 3 मुद्दे आशिल्ले आनी हातूंतल्यान गोंयचें कशें लुकसाण जालां तें तितलेंच लिमिटेड. आतां हांगा कांय जाणांनी तें इल्लेशें डिस्टॉर्ट करपाचो प्रयत्न केलो. डिस्टॉर्शन खंय म्हणटा हांवें त्या व्हिडिओंत फक्त 2 मनशांचीं नांवां घेतल्यात. एक मोहन धारिया जाणें तें पत्र सर्क्युलेट केल्लें तें, आनी दुसरो जवाहरलाल नेहरू की जाचे कडेन मागल्यार त्या वेळार आमकां सेफगार्ड मेळूं येतालें. हाजे भायर त्या व्हिडिओंत एकाय व्यक्तीचें नांव ना. आरोप आसता कोणाचेर? मोगो पक्षाचेर आनी मोगो सरकाराचेर. आतां मोगो पक्ष म्हळ्यार एक मनीस न्ही, खंयचोय पक्ष म्हळ्यार एक मनीस न्ही, एक मनशांचो ग्रूप. खंयचेंय सरकार म्हळ्यार एक मनीस न्ही. पूण दुर्दैवान आमच्या लोकांनी जें हांव मोगो पक्षाच्या संबंधान म्हणटा तें व्हरून भाऊसाहेबा कडेन लिंक केलें. आतां भाऊसाहेब तातूंत एक पार्टिसिपंट आसा म्हणटकच ताजेर दोश येता ना न्ही, ताका हांव एब्सॉल्व करना. पूण तो एकल्याचेरच फोकस केलो, ताजेरच आरोप केलो, तातूंत मागीर बहुजन समाज हाडलो. हे म्हणजे विशय सोडून भायर वचप. खरें काम कितें आशिल्लें? जर हांव खंय चुकिल्लो जाल्यार बाबा तूं खंय चुकला तें जर कोणेंय दाखयलें की हें तूं सांगता तें तुमी मांडल्या त्या विशयाच्या फास्के भितर म्हणटात भितर हें बाबा तूं सांगता तें सत्य न्हय, हें असत्य. तर म्हजी जबाबदारी येताली मागीर तें सत्य कशें तें सांगपाची. एकलोय तें असत्य म्हणना, एकलोय त्या विशयाक हात घालना की विलिनीकरण जायच आशिल्लें आमकां तें बऱ्याक पडटलें आशिल्लें अशें कोणूच म्हणना. कोंकणीच्या बाबतींत हें अशें केलेंच ना अशेंय कोण म्हणना. सेफगार्ड मागून घेतिल्ले अशेंय कोण म्हणना. म्हणटकच हांव जर सत्य उलयतां जाल्यार मागीर थंय गरज नासतना बाकीचे विशय कित्याक हाडूंक जाय. आरोप जालो की तुमी एकच बाजू सांगल्या म्हणून, दुसरी बाजू सांगपाकय जाय आशिल्ली उदय बाबा. ना, तो हेतूच नाशिल्लो. हेतू जर एसेसमेंटाचो आशिल्लो जाल्यार तुमी दोनूय बाजू सांगता आशिल्ले. हय, सामकें तें करूंकच जाय आनी तो बॅलन्स सादूंकच जाय. बाबा हें इतलें बरें केलें, हें इतलें वायट केलें. आनी तसो जर म्हजो हेतू आशिल्लो, हांव क्रेडीट दितलो आशिल्लो मोगो पार्टीक, कुळ कायदो हाडलो म्हणून.
कला अकादमीची स्थापना केली म्हणून ही बरी कामां केली म्हणून, पूण हांगा तो विशय नाशिल्लो एसेसमेंटाचो. हांगा आशिल्लो तो चुको केल्यो आनी त्या चुकांक लागून आमचें हें लुकसाण जालें. एक जो आरोप जालो जाका तुमी टच केला हय आनी ताचेर म्हाका दिसता तुमी उलोवचें की तुमच्या मनात बहुजन समाजा विशीं प्रचंड आकस आसा आनी ह्या आकसाक लागून तुमी असो व्हिडिओ काडलो, अशें एकतर्फी उलयले, अशी टिका केली. हो एक भयंकर आरोप. हांवें चिंतलें नाशिल्लें केन्नाय कोणी तुमचेर हो आरोप करत म्हणून, पण हो सुद्दां आरोप आमकां आयकुपाक मेळ्ळो. हाका कशी जाप दितात तुमी? हें खरें. आनी म्हाकाय तो आरोप आयकून खूब वायट आनी अजापय दिसलें की प्रश्न असो की हांवें ना भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव घेवंक ना, ना बहुजन समाजाचें नांव घेवंक ना. हांव उलयलो तो पक्षाचेर. आतां प्रश्न असो आसा की बहुजन समाज ह्या उतराचीच जर चर्चा करतले जाल्यार मासीस ह्या उतराक नॉर्मली आमच्यो भारतीय भाशा बहुजन समाज हें उतर वापरतात. आतां मासीस म्हणटा तो कोण? बारीक लोक, जांकां कश्ट भोगतात, त्रास करतात असो लोक. त्या वेळावेलो जो बहुजन समाज आशिल्लो तो तसो नाशिल्लोच. बहुजन समाज ह्या उतराची जर व्याख्या त्या वेळावेल्या आमच्या संदर्भात जर करून गेले तो विचित्र आशिल्लो. विचित्र म्हणजे कसो? तातूंत बारीक लोक तर आशिल्लोच जो भाऊसाहेबाक दैवता प्रमाणे मानतालो, तशे गूण आशिल्ले म्हूण ताच्यात. पूण त्या बहुजन समाजांत सारस्वत आशिल्ले, गिरेस्त सारस्वत आशिल्ले. मडगांवाची सारस्वता मदली जवळ जवळ अर्दी कुटुंबां मोगो पक्षांत आशिल्लीं. तातूंतलो एकलो मोगोचो ट्रेजरर बसून आशिल्लो. पणजेंतलीं कांय फामाद कुटुंबां मोगो पक्षांत आशिल्लीं भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर. क्षत्रीय समाजांतले कांय मोठे मोठे व्हड व्हड भाटकार ह्या मोगो पक्षा बरोबर आशिल्ले. मागीर मोठे मोठे ज्युवेलर्स, गिरेस्त ज्युवेलर्स बी हातूंत आशिल्ले. म्हणटकच हो एक बहुजन समाज विचित्र तरेचो आशिल्लो, जो बहुजन समाज नॉर्मली आर्थीक कॉन्टॅक्स्टांत किंवा इकॉनॉमीक अर्थान जो वापरतात तातूंत कसोच बसनाशिल्लो. बरें, थोडे लोक ताजो अर्थ घेतला येतात की बहुजन समाज आनी बामण किंवा सारस्वत, तातूंतय सारस्वत आशिल्ले. म्हणजे सारस्वत विभागिल्ले, सारस्वत सगळे एकठांय नाशिल्ले की बाबा त्या विरुद्ध आशिल्ले आनी बहुजन समाज एकवटेन नाशिल्लो अशी परिस्थिती नाशिल्ली. आनी म्हजे नदरेन जवळ जवळ दरेक समाज चड उण्या प्रमाणांत असो वांटून गेल्लो. थोडे ह्या मताचे, थोडे त्या मताचे. आनी म्हणूनच ते जे 19% हिंदू समाजांतली मतां मेळ्ळी ती कांय सगळीं सारस्वताची आसूंकूच शकनात. पूण मागीर तुमचेर जेन्ना हो आरोप जाता हय की हो एक आकस आशिल्ल्यान तुमी अशें केलें म्हणून, हय, ताका तुमी जाप कशी दितात? प्रश्न असो, आरोप करतल्याच्यान कसोय करूं येता. फाल्यां हांव सोऱ्याक जरी हात लायलो ना तरी कोणाच्यानय म्हाका बेबदो म्हणूं येता आनी म्हणटात. म्हणजे म्हजे व्हिडियोचेर जे कमेंट्स येतात तातूंत तर आयकून एकलो म्हणटा तूं मेलो RIP, एकलो म्हणटा तूं म्हातारो जाला, तूं आतां घरा कडेनूच बस, एकलो आनी कितें म्हणटा. म्हणजे आरोप करतल्याच्यान कसोय करूं येता. म्हणून आकस म्हणपाक जें सांगलां तें असत्य जाल्यार तो आकस म्हणूं येता की म्हजी कितें तरी प्रेजुडीस आसा म्हणून हांव तें उलयतां. पूण हांव जर इतिहासाचें विश्लेशण करतना सत्य उलयतां जाल्यार तो आकस कसो? फाल्यां समजा UGच्यो चुको दाखयतना हांवें कितें सांगलें सत्याक धरून ना तर तो डॉक्टर जॅक्सन केरी विशीं आकस जातलो, तर तो क्रिस्तांव समाजा विशीं आकस जातलो ना न्ही. चूक ती चूक. हांव इतिहास धरतां जमेक आनी त्या इतिहासा प्रमाणे उलयतां. तुम्ही या पुस्तकाक बरयलाय बी की जेन्ना इलेक्शन आयलें आनी तुमी जेन्ना जॅक बाब सिकेराक मेळ्ळे
की अलायन्स करा म्हणून जे प्रश्न म्हाका दिसता म्हाका ते वाचतना आईची राजकारणय दोळे मुखार येताले. तुम्ही वचून सांगले की काँग्रेस आनी युगोची अलायन्स करया आणि तांणी निमाणे मेरेन सुद्धा तुमचे आयकलना, कोणाचेच आयकलना आणि अलायन्स करनासतना ते इलेक्शनाक गेले आणि मगो परत सत्तेर आयली. सो हे सुद्धा तुम्ही ह्या पुस्तका भितर बरयलां. म्हज्या दृश्टीन ती ताची मोठी चूक आणि ताका नांव कुवाडे म्हणून दिलां. ताचें कारण तें की ज्या मनशाक मुख्यमंत्री जावपाची संदी मेळटा ती शक्यता आशिल्ली न्ही. समजुया ह्या दोगांकय जर मेजॉरिटी मेळिल्ली काँग्रेस आनी युजीच्या अलायन्साक, जाल्यार खात्रीन युजी हो मोठो गट आसतलो आशिल्लो. मुख्यमंत्री पद तांचे कडेन वतलें आशिल्लें आनी तेन्ना तो हो मुखेली आशिल्लो. म्हणटकच जगसिकेराक म्हणूया अशें आसतनाय तो ना म्हणटा. हें कुवाडे म्हणावें. हें कुवाडे म्हाका आजूय सुटूंक ना. वेगळे वेगळे म्हजे मित्र वेगळे वेगळे इंटरप्रिटेशन सांगतात, पूण अजून म्हाका समाधान जावपा सारकें इंटरप्रिटेशन मेळूंक ना. अलायन्स कित्याक केली ना ती. म्हणजे काँग्रेसी विशीं इतलो ताका भितरल्यान दुस्वास कित्याक आशिल्लो. दुस्वास म्हणटा हांव, कित्याक मागीरची जर वागणूक पळयली जाल्यार डॉक्टर सिकेरीचो पूत जेन्ना खासदारकी उबो रावलो आनी मागीर लोकसभेंत पावलो तेन्ना विरोधी पक्षांत बसलो, काँग्रेसी बरोबर गेलो ना. म्हणटकच काँग्रेसी विशीं कितें तरी मनांत ताजें आशिल्लें जें तो स्पश्टपणान उलयलो ना, त्या खातीर तें ताका नाका आशिल्लें. ताका लागून तुमी म्हणटात की सत्ता परत मोगोच्या हातांत गेली. हय, एकच पालोवपाक चालू दवरलें तें. उदय तूं कितें सांगता, एवरी वोट अगेन्स्ट मर्जर इज ए वोट फॉर युनायटेड गोवन्स. कितल्याय तरांनी सांगल्यार तांणी तें मान्य केलें ना. म्हणजे हांव ताजो अर्थ असो लायतां की कितेंय तरी कारण ताच्या मनांत आशिल्लें की जाका लागून ताका काँग्रेसी बरोबर वचपाचें नाशिल्लें. आय नो इट इज अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन. हय, समजा तांणी तुमचें आयकल्लें, हय, जॅकबाब सिकेरीन तुमचें आयकल्लें हय, आनी अलायन्स जाल्ली, जालें. तुमी म्हणटात मोगू परत सत्तेर येनाशिल्ली. चान्स हांव म्हणटा हायपोथेटिकल. आय एम ऑन हायपोथेटिकल डेफिनेटली. कित्याक ताका कॉन्क्रीट बरोबर सांगप कठीण. बट दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग असेसमेंट टू मेक न्ही. हय हय. कित्याक 54%. आतां हे 54%तले तूं म्हणटा तें हांव कांय बाबतींत मान्य करता. कितें ह्या 54%तले सगळे भाऊसाहेबाचे विरुद्ध नाशिल्ले. बरोबर. इवन मगोच्या विरुद्ध नाशिल्ले. हय. ते विलिनीकरणाचे विरुद्ध आशिल्ले. आनी मराठीच्या विरुद्ध नाशिल्ले. नॉट नेसेसरिली. करेक्ट. ते मर्जराच्या विरुद्ध आशिल्ले. मर्जराचे विरुद्ध आशिल्ले. बरोबर. दर्या एक शाबू देसाया सारको मनीस जो मूळचो मोगोचो कार्यकर्तो, ताका हें पटलें ना विलिनीकरण म्हणून भायर सरलो आनी ती संघ प्रदेश ज्योत काडली. फाल्यां हो प्रश्न मेकळो जातकच ताका एमजी कडेन वायटपण आसपाचें कारण ना. अशें म्हणटा अशे तरेचे लोक आशिल्ले. आनी अंत्रुजेंत आमी पळयलां की हें रिएक्शन मेळटालें. आनी म्हणून आमी एक प्रचाराचें धोरण थारायलें की तुमकां भाऊसाहेब बांदोडकार मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें उरूंक जाय. आनी हो आर्ग्युमेंट लागू जातालो, पडटालो. कळ्ळें न्ही. म्हणटकच ह्या परिस्थितींत 19% जे चड मेळ्ळे, आमी हिंदूची मतां ती सगळींच हेवटेनींतली आशिल्ली अशें न्ही. पूण अलायन्स जाल्ले जाल्यार पूण अलायन्स तेंच म्हणटा अलायन्स जाल्लें जाल्यार पसून पूण एक चान्स आशिल्लो. 19 न्हय जाल्यार मातशी थोडी, 54 न्हय जाल्यार 52, इवन 51 जाल्ली जाल्यार पसून निकाल वेगळो लागू येतालो. येतालो. आतां आमी ह्या विशयाचे आसात म्हणून आनी वाद जाला, लेख बरयले, सगळी गजाली जाल्यो ह्या विशयाचेर. तुमी जेन्ना आज भाऊंच्या विशीं उलयतात, तुमी भाऊंच्या विशीं सगळी गजाली ह्या पुस्तका भितर तुमी तो इन्सिडंट बरयला, ओपिनियन पोलाच्या वोटिंगाच्या कांय दिसां पयलींचो सगळें. आज तुमी, कारण खूब जाणांक हो आकस म्हणून जो शब्द आसा हांव त्या दृश्टींतल्यान विचारतां, तुमी भाऊंचे असेसमेंट कशें करतात? कारण तुमी एक व्हिडिओ भितर चुको दाखोवन दिल्यात, त्याच बरोबर तुमी सांगतात की ह्यो गजाली भाऊन बरी केल्यो, हातून मागीरय उलयल्यात, घडये त्या व्हिडिओ भितर नासत. तुमी भाऊ साहेबांचे असेसमेंट कितें करतात वन्स एंड फॉर ऑल, उदय बाब, टू पुट दीस कॉन्ट्रोवर्सी टू रेस्ट?
म्हजो असेसमेंट असो भाऊसाहेबा विशीं, तो जो इन्सिडंट तुवें आतां मेन्शन केलो तोय हांवें हातूंत बरयला आनी भाऊसाहेबाचे विशीं आमची भावना कितें आशिल्ली ती तातूंत कळटा. कोणूय जर मनीस सारकें समजून घेतलो म्हाका किंवा हांव कितें उलयलो तें, जाल्यार ताणें तेंय बी वाचूंक जाय. तें वाचूंक नासतलें भोवतेक्या लोकांनी. म्हणटकच थंय आमची भावना कळटा की तूं मुख्यमंत्री म्हणून आमकां चलता कित्याक तूं आमकां आमचो दिसता. पूण आमकां महाराष्ट्रांतलो कोण मनीस जालो जाल्यार तो आमचो दिसचो ना, ही भावना तातूंत स्पश्टपणान आमी ताका तोंडान सांगल्या. आनी हेंय सांगलां की आमी लोकांक सांगतात म्हणून की तुमी मुख्यमंत्री जाले जाल्यार जावंक जाय जाल्यार गोंय वेगळें व्हरूंक जाय म्हणून. भाऊसाहेब बांदोडकार हो अत्यंत उदार मनीस, लोकांक पावपी, भोव करून बारीक लोकांक, आनी ताका लागून तांचे विशीं खूब आदर आनीक तांकां प्रतिश्ठा समाजांत आशिल्ली. तांणी कोणाचें कितें वायट केलें अशें हांवें आयकूंक ना. म्हणजे बेजिकली मनशाच्या आंगांत तो एक दोश आसूं शकता, तो आमी तरी आयकूंक ना. पूण म्हजे दृश्टीन राजकीय धोरण थारायतना तें चुकलें. एक कारण आसूंये की लोकशाही नवी आशिल्ली, नवेच इलेक्शनाक पावल घालताले. अशे वेळार तांकां कोणाचे तरी सल्लो जाय आशिल्लो आनी तो सल्लागार कोण तेन्ना तांचे प्रजा समाजवादी पार्टीचे लिडर बॅरिस्टर नाथ पै, SM जोशी, नागा गोरे, पिटर आल्वारीस हांच्या प्रभावा सकल कांय चुकीचीं धोरणां भाऊसाहेबान फुडें व्हेलीं अशें म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता. नाजाल्यार पळय सादी गजाल, एक कोणूय विचार मांडटा कितें की जर गोंय वेगळें उरलें जाल्यार परत तें बामण आनी क्रिस्तांव हांच्याच प्रभावा सकल उरतलें जशें पुर्तुगेजाच्या वेळार उरिल्लें. म्हणून हो विचार विलिनीकरणाचो आयलो. आतां सादी गजाल, तेन्ना उरिल्लें तेन्ना लोकशाही नाशिल्ली, तेन्ना सालाजारशाही. आतां लोकशाही आयली न्ही, म्हणजे प्रत्येक मनशाक मताचो अधिकार आयलो. बहुजन समाज हो मोठो म्हणटच ताजी बहुसंख्य ते जाले, तांची मतांचेर सरकार जावपाचें हो विचार केलोच ना. की बाबा तें तेन्ना घडिल्लें म्हणून तें आतांय जातलें असो जो समज म्हजे नदरेन तो तांणी करून दिलो. दुसरें एक कारण अशें आसूं येता की हांगा गोंय मुक्त जातकच एकच राजकीय पक्ष कामाक लागिल्लो तो काँग्रेस पक्ष. शिवाय गोंयचे मुक्ती केल्ली, मुक्ती खातीर खूब जाण काम केल्लें, म्हणजे काँग्रेस पक्षाक एक फाटलो बॅकग्रावंड आशिल्लो. हो एक नवो पक्ष निर्माण जातालो. म्हणजे एक इस्टाब्लिश्ड पक्षा बरोबर बरें केंद्रांत आनी भोवतेक देशांत सगळे कडेन राज्यां काँग्रेसीचें आशिल्लें त्या वेळार. अशे वेळार एक नवो पक्ष काँग्रेसी कडेन जेन्ना तोंड दिता इलेक्शनाक तेन्ना इमोशनल इशू कितेंय तरी जाय आसता. म्हणजे केवळ तूं सोशियो इकॉनॉमीक पॉलिसी उलोवन प्रश्न सुटना, यू कॅनॉट कॅच पिपल्स अटेन्शन. इमोशनल इशू जाय. तर इमोशनल इशू खंयचो? हो भाशा आनी विलिनीकरण. हें एकादी ताणी भाऊसाहेबाच्या मनांत घाला आसूं येता. आमकां खबर ना सत्य कितें तातूंतचें, कित्याक त्या बाबतींत तुमी त्या बाबतींत धोरण चुकलें म्हणटात. ताणीच वचून देशांतले सगळ्यांत व्हडले रिफॉर्मिस्ट कायदे हांगा हाडले न्ही. एकच कायदो हाडलो तो कुळ कायदो. बरें काम केलें. एकूच कायदो कुळ कायदो हाडलो. कांय लोकांचो समज आसा की मुणकार कायदोय बी मगोवन हाडलो म्हणून. तें खरें न्ही. 1952 पुर्तुगेजांनी मुणकार कायदो केल्लो आनी तातूंत मुणकारांक कांय प्रोटेक्शन दिल्लें. पूण मागीर जो 71 बदल जालो आनी परत 75 बदल जालो तातूंत तांकां चड प्रोटेक्शन दिलें आनी मागीर तर घर विकतें घेवपाचो अधिकारय दिलो. ही गजाल खरी. तें काम बरें केलें म्हणून तेंच म्हणटा हांव, तें काम बरें केलें. पूण विलिनीकरण जें मागलें
तें माग नासतना एक बरो मार्ग भाऊचे मुखार उबो आशिल्लो. म्हजे दृश्टीन तो सल्लो तांकां कोणेंच दिलो ना. गोंयांत जर बहुजन समाज पार्टी केल्ली भाऊसाहेब बांदोडकरान त्यान तांच्या सांगात्यांनी जाल्यार हेंच घडटलें आशिल्लें. रिजल्ट होच जातलो आशिल्लो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी करपाची गरज नाशिल्ली गरज म्हणटात. नाशिल्ली. विलिनीकरण किंवा भाशेचो प्रश्न घेवपाचीच गरज नाशिल्ली. कारण बहुजन समाज हो मोठो, बाकीचे आसून ते ल्हान थोडे पर्सेंटेज. तुम्ही म्हणटात बहुजन समाजाची पार्टी करपाची महाराष्ट्रवाद्यांची न्ही म्हणून. न्हय. आनी त्या परिस्थितींत आमकां विरोध करपाची गरज पडची नाशिल्ली. कांयच जायनाशिल्लें मुखाल्लें. आमच्या सारकेल्यांक विरोध करपाची गरजच पडनाशिल्ली. लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू उदयबाब इज दॅट भाई मावजान पयलीं एक स्टेटमेंट केलें, ताचेर भरपूर वाद जालो की कोंकणी चळवळीक ज्या तरेचें नेतृत्व आयच्या काळाक जाय तशें नेतृत्व ना म्हणून आतां, आनी ही खंत कशी उक्तायली तांणी, हाजे कडेन तुमी कशें पळयतात? भाई मावजो हांचे मनांत तो स्टेटमेंट करतना कितें आशिल्लें तें म्हज्यान सांगूंक जायना. पूण भाशेचें नेतृत्व म्हणटा ती संकल्पना म्हाका बरी समजली ना. ताचे नंतर आमकां उलोवपाची संदी मेळ्ळी ना. ताका लागून विचारूंक पावलो ना कितें एक्झॅक्टली कितें उलोवपाचें आशिल्लें काय म्हणून. कित्याक आमच्या देशांत पळयता साबार भाशो आसात. 22 भाशा 8वें शेड्युलांत आसा. 24 भाशा साहित्य अकादमीन मान्य केल्ल्यो आसात. खंयचीय भास काडली जाल्यार त्या भाशेचें म्हणून नेतृत्व आमकां खंय दिसना. आमकां शेजरा मराठी चळवळीचें नेतृत्व आसता, आंदोलनाचें नेतृत्व आसता, चळवळीचें आंदोलन संस्था. हय. आज कोंकणीची चळवळ अशी नाच. कार्य चलता वेगळे वेगळे तरेचें. पूण चळवळ म्हणजे ज्या तरेन ओपिनियन पोलाची कॅम्पेन जाली, राजभास आंदोलन जालें किंवा मदीं आनी कसलीं आंदोलन जालीं, ते तरेचें आंदोलन ना. म्हणटा ताका तशें नेतृत्व ना. पूण नेतृत्व खंय पळोवं येता की ज्यो आमच्यो संस्था आसात त्यो संस्था चलतात थंय एक नेतृत्व पळोवंक जाता. आनीक घडये थंय नेतृत्व कमी पडटा अशें एकादी भाई मावजाक दिसता जाल्यार म्हज्यान सांगूंक जायना. पूण भाशेचें अशें नेतृत्व आसता अशें म्हाका तरी दिसना. उदयबाब, म्हजो वेळ सारको सोंपला. म्हाका दिसता हाजे मुखार आमी आनीकय करया. पण आयचो विशय हो हिडोनाचो आशिल्लो आनी बरें जालें तुमी खुबश्यो गजाली क्लियर केल्यो. खुबश्यो गजाली लोकां मुखार पावोवपूय गरजेच्यो आशिल्ल्यो आनी त्या दृश्टींतल्यान हो इतिहासूय लोकां मुखार आमी परत परत हाडत रावपाक जाय. आमी खूब फावटी आमचे इतिहास डिस्टॉर्ट करपाची इतली गजाली जातात की लास्टाक खरी कितें आनी फूट कितें हेंच एक एकदां ताची विस्कटावणी करप कुस्तार जाता. पण तुमी आयले, म्हाका खबर आहा ह्या वयाचेर सुद्दां तुमचे विशीं वाद जातात ही एक वटेच्यान बरी गजाल. कारण तातूंतल्यान म्हाका दिसता परत इतिहासांत वचपाक मेळटा. वायट गजाल इतलीच की बशिल्ले कडेन मनस्ताप जाता. पूण डेफिनेटली तुमी जशें म्हळें की तुमचे बाबतींत तुमी हरकत ना म्हणटले. सो आयले आज इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. देव बरें करूं.